रामा कशें दिसता कसो आसा Io asa. Io Dracula. नवीन जीवित दिले मल्लिकार्जुन जेजू साबी नाईक आणि सगळे शिनवले अखंड सगळे रामा कितें उलयतलो हांवें ही परिस्थिती म्हाजी हाडटली म्हणून हांवें केन्ना लायफान चिंतूंक ना त्या दिसा इन्सिडंट घडलो हांवें सदांच देवाक तर पळोवंक ना पूण ती सायबी मायेचे भाशेन ती रोज पळयता ती येयली वाचोवपाक हॉस्पिटलान म्हाका पुंडलिकान सोडून पावयलें देवाच्या रुपान ते एंजल्स आशिल्ले तांकां हांव डॉक्टर्स सौरभ डॉक्टर सौरभ डॉक्टर रेश्मा डॉक्टर जीना फेरल सगळे डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा MS डायरेक्टर सगळ्यांनी ते पर्सनली मॉनिटर केलें एवरी डे दे हॅव रिकवर्ड मी तांकां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट भाव तेंच्यांनी स्ट्रॉंगली म्हाज्या वांगडा उबे रावले म्हाज्या फॅमिली वांगडा रावले तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं सगळे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स सगळे एकठांय आयले जस्टीस म्हाका खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रिस्ट सिस्टर आनी सगळे जाण मौलाना आनी सगळे जाण आयले तांकां स्वामी तांकां सगळ्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा लास्ट 20 दीस जे चिंतून नाशिल्ले ते फेस करचे म्हाका पडले हांव सगळ्या मिडियांक तुमकां सगळ्यांक जितले मिडियान सत्य मुखार हाडला त्या मिडियांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आज जी परिस्थिती माझी हाडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवाज उडयता म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारखे दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी ज्यो न्हिदेची टॅबलेट आहा जी माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली ती बाकीच्यो सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो म्हाका फक्त म्हाजे तकली सारकी उरची आनी हांव स्टेटमेंट सारको दिवचो म्हणून सांजचे वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक त्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो हांवें तांकां सांगलें की
माझो स्टेटमेंट तुम्ही व्हिडिओ थ्रू रिकॉर्ड करा म्हणून आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून तुम्ही म्हाका दिया म्हणून. म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रिकॉर्ड केल्लो आसा. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान माझे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें. त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले, म्हजेर एटॅक कसो जालो, म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले, म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारले तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे समवन पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल, तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. मागीर जेन्ना ह्यो 6 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे जे इन्सिडंट घडलो, जे जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेय हांवें तांकां सांगलें. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका घट धरलेलो आनी मोठी मारलेल्यो, तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडयेचे अशे शब्द वापरलेले हेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिंगेल काळोसो भुरगो आसा, तेणी पोर्टफोलिओ एसटी पोर्टफोलिओ जाय, घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोडयो पडटलो हेय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावड्याक तूं गोंयचो नाखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका गोट धरून म्हाज्या दोळ्यार मुतान म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. हे सगळे स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जुन देवा म्हाका पावरे, मल्लिकार्जुन देवा म्हाका पावरे म्हणून हांव बोवाळ घालतालो ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतले उपरांत म्हाका सोडटले म्हणून म्हाका दिसलें. सो म्हाका तेंच्यांनी जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव घेवन खापरीश्वर जाय आनी परत मारप हे कंटिन्युअस बीन मारल्या. हे सगळें हांवें जे कितें घडलें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी मागीर तकलेर मारले न्ही, हांगासर मारले तेन्ना हांव चक्कर येवन सगळो फूल पडलो थंयसर. आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें. म्हाजे तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचें हितून भितर भरलें, तोंडाक घालें आनी परत सुरवात जाली. जेन्ना सीएमाचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्लें. 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो. दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो एटॅक, तातूंत मिंगेल आशिल्लो, ताचेर मातसो फुडें परतूय तेच जालें. रातचो गाडी घेवन आयले, फाटल्यान मारले आनी हांवें सगळें व्हिडिओ थ्रू सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. सो ते एक सायडीन व्हिडिओ रिकॉर्ड करता, एका सायडीन चाकू दाखयता जे आसा ते जालें आनी हांवें PI वचून कंप्लेन केली आगची पुलीस स्टेशनान. PI म्हाका विचारले आनी सांगपाक लागले की रामा, आपल्याक दिसना तुका तो मारपाक येयल्लो, आपल्याक जाल्यार दिसता तो तुका भंय घालपाक येयल्लो. सो अशें म्हणून ते भुरग्यांक सोडले आनी ताज्या नंतर होच भुरगो जो मिंगेल म्हणटा तो त्या दिसा पयले फावटी म्हाका मिंगेल नांव म्हणून त्या भुरग्याचें कळ्ळें. आनी
वो भुरगो जो आहा मिंगेल तो ह्या तिसऱ्या एटॅकान हितून मेळ्ळो. सो हांवें हे सगळो रिपोर्ट जो आहा वो पुलिसाक सगळे क्लियर कट सांगले. म्हाका इतलेंच वायट दिसपाक लागलें की एक सायडीन म्हजी बायल हांव आनी म्हाजो एडवोकेट म्हजो रिपोर्ट स्टेटमेंट घेता आसतना म्हजें मरण आशिल्ली 3 वरां आनी त्या 3 वरांनी आमकां एकूय कॉपी दिवंक ना. आनी ती कॉपी जी आहा पळय ती मंजुनाथ नायकाक आमी एप्लिकेशन घातलें आमकां दिया म्हणून, पूण ती तेन्ना आमकां दिवंक ना. आनी आमचे कडेन व्हिडियो बीन तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना. त्या व्हिडियोन म्हाजें सगळें इन्फॉर्मेशन आसा. पुलिसांनी तो व्हिडियो आतां व्हायरल केला जाल्यार खबर ना, पूण तो व्हिडियो लोकां मेरेन घातलेचे म्हाका ताजें दिसता हे सगळे पुलिसांक A to Z हे खबर आसा. आनी हातून सगळे प्लॅन करून वो 6 म्हयने कंटिन्युअसली प्लॅन करून म्हाजेर वो हल्लो जाला. तुमकां ती हेची कॉपी दिल्या तेणी व्हिडियोची कॉपी दिल्या पुलिशेन? आमी 3 तारखेक ते 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली. आमकां तो व्हिडियोची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी काय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले. केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर. आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळोवंक नको. मागीर वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजी बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचे नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडियो काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेलीं आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना तांचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेय मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आपले काम सारखे करिना अशें दिसता. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅट. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियात हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कंप्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅप्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे ज्यो गोश्टी हांवें सांगला त्यो व्हेरीफाय जाला. तांचे प्रॉब्स कलेक्शन जाल्ले आहा.
ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो हे तेंचे कनेक्शन कितेंच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्वेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता हे इन्वेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता तर एसपीन स्टेटमेंट दिलो की पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना म्हणून ते हितून तो तुमकां तेजेर हे ना विश्वास ना म्हणटा एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो FIR रेजिस्टर जावन ना हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता आलो अटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलिओ बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे चार आमदार एसटीचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला आमचे 4 एसटीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारला सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेच्या पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्या एसटी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सत्य दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू दिस इज अ वेल प्लॅन्ड आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशान तांच्यांनी धाडला नाजाल्यार ते सुद्दां अजून पर्यंत ना सो हेतून आनी कांय क्लियरिटी हेतून घुसपडपाची कांयच ना दिस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हेतून शामील आसा ह्या कनेक्शन मॉनिटरिंग द रिटायर्ड जज which departments are not under Chief Minister Pramod Sawant हे हांव दिवपाक शकता रामा तुम्ही स्टेटमेंटान पॉलिटिशियन नांवां घेतला तुम्ही दिल्ली त्यांना स्टेटमेंटान ते दुबावी 2 नांवां सांगला सीएमआचे आणि रोहन खंवटे ती तुम्ही स्टेटमेंटान सांगले हांवें होम मिनिस्टर आनी परवरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्ले म्हाका त्याने मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनाची विचारतालो की बाबा तुजें कितें इन्सिडंट जालो 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूं ना म्हजे कॉन्शियस सारकें दवरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजे कारण दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जे स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणें मागीर ताका परत सांगलें ते होम मिनिस्टर म्हणून बरय हांवें आयकूंक ना मागीर तेणी अशें वयर मार्क करून ते होम मिनिस्टर म्हणून घातला म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार कोणाकूय विश्वास उरलो ना सो तुम्ही CBI इन्व्हेस्टिगेशन बी मागतले मुखार तुमकां गोवा पुलिसाचेर विश्वास ना म्हणटा तुमी गोवा पुलिसान करपाचें कितें ना करपाचें हे तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस समज क्रायम ब्रांचाक पासून दिला इट विल बी स्टील अंडर द कंट्रोल ऑफ द होम whichever एजन्सी ते म्हाजे लॉयर जो आसा पळय आय विल टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा जे मनशांचे 2 तारखे पर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सापडत म्हणून हे सगळे थारावन जाल्ले आसा रामा तुम्ही आता 2 मिनिट दिला हे हांवें स्टेटमेंट तुमचे कडेन सांगप नासता जे कितें स्टेटमेंट दिला तो स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो कित्याक आयज हें जें हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक
म्हाजेर एटॅक जावंक शकता, आनीकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना असो म्हाका विश्वास आसा की हेच्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय तें म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना, म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास उरलो आसा. आयज जितले गोंयचे लोक गांवांनी तेंच्यांनी अवेरनेस केले, तांच्या मुखार आयले, फक्त तुमचे कडेन एकूच मागणी करता, म्हाका ज्या भाशेन मारला तेजो दर्द आयज रातभर ते ट्रॉमान आसता, पूण तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट करता की ह्या बारीक जे कोण हाडला आनी डायवर्ट करून सोदता आनी तांकां भितर घातलेले आसा हे धरून लोकांक उगी करपाक प्रयत्न चालू आसा. ज्या पर्यंत ज्या पॉलिटिशियनांनी जे कोण इन्वॉल्व आहात तांकां ज्या पर्यंत तांकां अरेस्ट करिना आनी त्याच भशेन जेंकां हांकां अरेस्ट केला तशेंच तांकां अरेस्ट करना त्या पर्यंत म्हाका न्याय मेळो म्हणून अशें चिंतचो ना. मग काल एक तुका नोटीस धाडल्या की तुजो पर्सनल लॉयर काय तू गव्हर्नमेंटाचो लॉयर घेतलो ते हांव लॉयराक म्हणजे ऑलरेडी सांगता. तुम्ही अपियर जातले मंडे कोर्टान? हांव ते लॉयराक सांगतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.